सगळ्यांक येवकार आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। सत्तेर आयल्यापासून फाटल्या 12 वर्सांत उदरगती पासून पयस आशिल्ल्या घटकांक मेळ्ळा सरकारी येवजण्यांचो लाव। म्हजे घर येवजणेचो लाव जातलो सुमार 1 लाख लोकांक। हेल्थ विथ आयुर्वेदाचो लाव जाला सुमार 25,000 लोकांक। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत। काँग्रेस पक्षान इंधन दरवाड आणि म्हापशा मोर्चा म्हारगाय नियंत्रणात हाडपा खातीर करचो उपाय काँग्रेसीन केली मागणी। संवसारीक सायकल दिसा निमतान खेळ आणि युवा व्यवहार संचालनालय आणि स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हांणी संडे ऑन सायकल ह्या खासा सायकल रॅलीचे केले आयोजन। आणि हवामान खात्यान 12 जून मेरेन गोंयांत जारी केला येलो अलर्ट। 7 ते 12 जून मदीं राज्यांत जोगला आणि गडगड्या सयत पावसाचो उक्तायला अदमास। आणि आता खबरो विस्तारान। मोदी सरकार सत्तेर आयल्यापासून फाटल्या 12 वर्सां सावन उदरगती पासून पयस आशिल्ल्या घटकांक आता सरकारी येवजण्यांचो लाभ मेळपाक लागला। आदिवासी समाज, गरीब बायलां आणि अल्पसंख्यांक घटकांक बळगे दिवपाचेर सरकारान चड भर दिला। वांगडाच देशाच्या मागास आणि शिमे लागसार आशिल्ल्या वाठारांतूय उदरगतीची कामां नेटान सुरू आसात। कितलीशीच वर्सां उपेक्षा, उणाव आणि संघर्षमय जीण जगपी वर्गाक आता बळगें आणि नवी उर्जा दिवपाचें काम सुरू आसा। रान आणि दोंगरांनी रावपी आदिवासी समाज आसूं वा सामाजीक भेदभावाचे दुख्ख सोंसपी अनुसूचित जातींतले समुदाय आसूं, गरिबीन जीण पासार करपी लोक आसूं वा आपली सपनांक मर्यादेचें वेसण घालपी बायलां आसूं, केंद्र सरकारच्या येवजणांचे मुखेल केंद्र आता हेच लोक आसात, जे उदरगतीच्या वाटेर सगळ्यान फाटीं उरिल्ले। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास फकत एक घोषणाच न्हय, तर ती 2026 वर्षाच्या भारताची प्रत्यक्ष गाथा जाल्या। वंचित घटकांक बळगे दिवप आणि मागास वर्गाचो कायाकल्प आयच्या सरकारचे मुखेल प्राधान्य आसा। आदिवासी समाजासावन बायलां मेरेन आणि आकांक्षी जिल्ह्यासावन शिमेवयल्या गांवां मेरेन उदरगतीची किरणां दरेका घरांत पावत आसात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या फुडारपणाखाला बायलां मदीं नवो आत्मसन्मान आणि नवो आत्मविश्वास दिसून येता। 2016 वर्सा सुरू जाल्ली प्रधानमंत्री ग्रामीण आयज कोट्यांनी गरीब लोकांच्या सपनांक प्रत्यक्षांत बदलपी थारल्या। ह्या घरांनी बायलांक फकत आलाशिरो ना जाल्यार सुरक्षा, सन्मान आणि निर्णय घेवपाची क्षमताय तांकां दिल्या। जाल्यार प्रधानमंत्री उज्ज्वला येवजणेन चुलीच्या धुरान पिडेस्त कोटी दिल्या। 2016 सावन आता मेरेन 10.33 कोटी एलपीजी कनेक्शनां वितरीत केल्यात। आता रांदपाच्या कुडीन धुवर न्हय, तर बरी भलायकी आणि सन्मानाच्या जिणेचो नवो उजवाड दिश्टी पडटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टी विचारांचो परिणाम म्हण आयज भारतीय बायलां अंतराळ आणि विज्ञान वाठारांत खरें म्हटल्यार दुसऱ्या ग्रहाचेरूच पावल्यात। चंद्रयान 3च्या यशस्वी मोहिमेत भारतीय बायलांनी महत्वपूर्ण कामगिरी केली। आयज पुराय संवसारांत चड बायलां पायलट भारत देशांत आसात। ह्या बदलाक संविधानीक आदार दीत नारी शक्ती वंदन बायलांच्या राजनीतिक बळगेकरणाचें इतिहासीक पावल थारला। फाटल्या 12 वर्सांत केंद्र सरकारान मुस्लीम धर्माविशयी जायते विधायक आणि उदरगतीचे निर्णय घेतल्यात, जाका लागून मुस्लीम समाजाक एक नवी दिका मेळ्ळ्या। मुस्लीम बायलां लग्न संबंधी अधिकार संरक्षण कायदो 2019 खाला 3 तलाक अमान्य आणि अवैध घोषित केला। प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन येवजणेखाला मुस्लीम कारागिरांक अर्थीक आदार दिवन तांकां बळगे दिवपाचो यत्न नेटान सुरू आसा। अल्पसंख्यांक तरणाट्यां खातीर फुकट कोचिंग आणि कौशल विकास कार्यावळी सुरू आसात। ज्या वाठारांत अल्पसंख्यांक लोक 25% वा ताचे परस चड आसा, थंय स्कूल, हॉस्पिटल आणि हेर मुळाव्यो साधन सुविधा वाडयल्यात। फाटल्या 12 वर्सांत केंद्र सरकारान अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजाती समुदाया खातीर सामाजिक न्याय, शिक्षण, अर्थीक सबलीकरण आणि मुळाव्या सुविधा खातीर नवी गती दिल्या। पीएम जनमन सुरू करून 75 खासा कमकुवत आदिवासी घटकांच्या उदरगती खातीर 24,104 कोटी रुपयांचे बजेट करून घर, शिक्षण, भलायकी, रस्ते यासारख्यो मुळाव्यो साधन सुविधा उदरगतीची मोहीम राबयल्या।
PM अजय येवजणेखाला SC समुदाय चढ आशिल्ल्या वाठारांत कौशल विकास, रोजगार आणि व्यवसायाक बळगे दिवन गरिबी उणी करपाचेर पावलां मारल्यात. शिक्षण वाठारांत 9वी आणि 10वेच्या विद्यार्थ्यां खातीर प्री मॅट्रिक शिश्यवृत्ती आणि उंचेल्या शिक्षणा खातीर पोस्ट मॅट्रिक शिश्यवृत्ती येवजणांचो आवाठ वाडयला. अर्थीक उणाव खंयच्याच भुरग्याचें शिक्षण थांबोवचें कारण जावचें न्हय हो ह्या फाटलो उद्देश आसा. SC आणि ST समाजातल्या उद्देग करप्यांक आत्मनिर्भर करपा हेतान खासा रीण सबसिडी येवजणे खाला ल्हान आणि मध्यम उद्देगा खातीर मशिनरी आणि साधनां विकती घेवपाक 25% सबसिडी दिवप सुरू आसा. दुर्गम वाठारांत रावपी आदिवासी वाठारांतल्या भुरग्यांक बरें शिक्षण मेळपा हेतान एकलव्य मॉडेल आवासीय विद्यालयांचो गतीन विस्तार सुरू केला. या सगळ्याचो उद्देश SC आणि ST समुदायाक सन्मान, संधी आणि आत्मनिर्भर करून देशाच्या मुखेल प्रवाहात भागीदारी दिवप हो आसा. स्वतंत्रताये उपरांत कांय दशकां देशाचे कांय जिल्हे आणि शिमेवयले कांय गांव उदरगती सावन पयस आशिल्ले. हेच अंतर उणें करपा खातीर सरकारान आकांक्षी जिल्हो कार्यावळ आणि आकांक्षी ब्लॉक कार्यावळी खाला उदरगतीची कामां सुरू केल्यात. भलायकी, शिक्षण, रस्ते, लाईट, रोजगार आणि मुळाव्या साधन सुविधांचेर मुखेल भर दिवन देशातल्या 329 जिल्ह्यातल्या 500 ब्लॉकांनी गतीन उदरगत मोहीम सुरू आसा. शिमेवयल्या गावांक बळगे दिवपा खातीर वायब्रंट विलेज प्रोग्राम 2 खाला 6,839 कोटी रुपयांची येवजण तयार केल्या. शिमेवयल्या 1,952 गावांतल्या उदरगत कामांक ह्या येवजणेंतल्यान बळगे मेळ्ळा. हाका लागून रस्ते, लाईट, भलायकी, शिक्षण, रोजगार ह्या वाठारांत नेटान कामां सुरू आसात. सरकारची मोख स्पश्ट आसा. उदरगत फकत शारापुरतीच मर्यादीत उरची न्हय तर देशाच्या निमण्या गांवां मेरेन ती पावची. आयचो भारत फकत उदरगतीच्यो गाथा फुडें हाडटा जे दुर्लक्षीत आशिल्ले. बायलां, जनजातीय समाज, गरीब समाज आतां फकत येवजणेचे लाभार्थीच न्हय तर उदरगत भारताचे बळिश्ठ भागीदार आसतले. आणि हेच आसा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयासचें खरें स्वरूप. वचूयात फुडल्या खबरेकडे. म्हजे घर येवजणेचो लाव सुमार 1 लाख अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. पात्र नागरिकांनी ह्या येवजणेचो लाव घेवचो असो उलो तांणी मारला. म्हज्या घराच्या अंतर्गत आमी जायत्या मोठ्या प्रमाणात अवेरनेस केलो, पण तो सकयल लोकां पर्यंत पावपा खातीर हो अवेरनेस आमच्या सगळ्या स्थानीक लिडरांनी करपाचो गरज आसा. पंच, सरपंच हांच्यांनी सगळ्यांनी म्हजें घर योजना पयलीं लोकांक दिसलेलें की तें जावचें ना म्हणून. कारण आमी मडगांवांत जवळपास 1000भराच्यो ऑर्डरी वाटल्यो, उरलेल्यांच्यो ऑर्डरी तयार आसा. थोड्या दिसार आतां दीत रावतले. आमी तांकां कंटिन्युअसली सांगल्या हाज्या फुडें कार्यक्रमांक रावूं नाकात, दीत रावात म्हणून. त्या ती 1972च्या पयलींचें घर आसूनी, 20 पॉयंट प्रोग्रामांतलीं घरां आसूनी, प्रायवेट प्रॉपर्टीत बांदलेलीं घरां आसूनी, जेका आमी रुका म्हणटा रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन, किंवा आमी गव्हर्मेंटाच्या लँडांतले आसूनी किंवा कोमुजांतल्या लँडांतले आसूनी, तेंचें घर कायदेशीर सनद आनी घर कायदेशीर करपाचो प्रोसिजर सुरू जाला. हेल्थ विथ आयुर्वेदाचो लाव सुमार 25,000 लोकांक जाला अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. नागरिकांनी भलायकी शिबिरांत वांटो घेवन आपल्या भलायकीची चांचणी करची आनी दुयेंस सुरवातीकच सोदपाक मदत करची अशेंय तांणी मागलें. आमचे हेल्थ ही प्रायोरिटी आसा. गव्हर्मेंटात चॅक बाय दोतोर 1.0 हो कार्यक्रम हांवें सुरू केलो आनी ह्या कार्यक्रमात म्हणजे 40 वर्सां वयल्या महिलांनी वचून आपूण 40 वर्सां वयल्यांनी 50,000 महिलांनी आपले चेकअप करून घेतलो. ओके, आनी तेंच्यांनी वेगवेगळे दुयेंस तांकां मेळ्ळे, तेंच्यांनी फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन केली. एका म्हयन्या भितर आमच्या एका उलोचेर 50,000 महिलांनी चेकअप केलें. आतां चॅक बाय दोतोर 2.0 हो कार्यक्रम सध्या सुरू आसा. 5 मेच्यान हो कार्यक्रम सुरवात जाला. हेल्थ विथ आयुर्वेदा हांवें सांगता फक्त इतक्याच खातीर कारण आमी ऑलमोस्ट गोंयांतल्यो 191 पंचायती आनी 14 म्युनिसिपालिटींतले सगळे लोकप्रतिनिधी हेजे व्हर्च्युअली म्हजे आयकता. 25,000च्या पेक्षा चड पेशंट रजिस्टर्ड जावप बरी गजाल आसा. हो कार्यक्रम 5 जुलय पर्यंत परत चालू उरतलो. हितूनय सगळ्या जाणांनी मोठ्या प्रमाणात पार्टिसिपेट जावचें आनी झाडां बरोबर आपल्या आरोग्याची काळजी ही सगळ्या जाणांनी घेवची. भारताचे विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर आणि इंडोनेशियाचे विदेश मंत्री सुगिओनो हांणी आयज नवी दिल्लींत भारत इंडोनेशिया जोड आयोगाच्या बसकेचें फुडारपण केलें. दोनूय देशांच्या संबंधांक नवी गती दिवप आनी आयोगाक अदीक घटमूट करपा वांगडा भारत इंडोनेशिया संबंधांच्या फुडारा विशीं ह्या बसकेंत सकारात्मक विश्वास उक्तायलो.
इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती प्रोबोवो हांच्या भारत भेटेवेळार दोनूय देशांनी व्यापक द्विपक्षीय भागीदारी अदीक घटमूट करपाचे दिकेन पावलां उबारल्यात अशें विदेश मंत्री एस जयशंकर हांणी म्हळें. I very much value the guidance provided by him on further developing our multifaceted bilateral ties. There were very fruitful discussions between Prime Minister Modi and President Prabowo during the visit, and that has certainly imparted fresh momentum to our comprehensive strategic partnership. To extensive discussions with you, covering the full spectrum of our bilateral cooperation, from political to defense and security, maritime, trade and investments, health and pharmaceuticals. भारत आणि इंडोनेशिया मधले संबंध सेगीत घटमूट जातात आणि ही भेट या भागीदारीक अधिक घटमूट करतली असो विश्वास इंडोनेशियाचे विदेश मंत्री सुगिओनो हांणी उक्तायलो. Timely and important meeting to allow us to review on the progress of our cooperation since the last JCM we held in 2022 to address outstanding subjects that both to our common interests and of course to chart the way forward to translate this partnership into more concrete outcomes. आणि खबरापत्रांत आता घेऊया एक लहानसोच विसव. इन हाथों की लकीरों में एक कहानी है. ये हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं, कभी एक लूम पर, एक हथकरघे पर सपने बुनते हैं और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं. भारत की कहानियों का और गांवों की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं. गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. भगवान वेद व्यास के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गाय है श्रीमद् भगवद गीता. और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है और उसी के द्वारा हमें उद्धार करना है. ये हमारा जो संसार का जो रोग है उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है. प्रतिदिन प्रातः 6:30 डीडी नेशनल चैनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज नवी दिल्लीत रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांची भेट घेतली. ह्या वेळार तांणी रेल्वे मंत्रालय आणि आयटी तशेंच टेलिकॉम उपक्रमा खालच्या साधन सुविधा प्रकल्पांचेर भासाभास केली. तशेंच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मंत्रालया वरवीं गोंयांक आदार करपा विशीं ह्या वेळार उलोवप जालें. भारतीय जनता पक्षाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी भाजपाचे राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष हांची भेट घेवन पक्ष संघटना घटमूट करप आनी येत्या विधानसभा वेंचणुकेच्या तयारीची म्हायती दिली. तशेंच ह्या मुद्द्यांचेर विस्तारान भासाभास केली. ह्या बसकेंत पक्षाचो संघटनात्मक सांचो, ग्रासरूट पावंड्यार विस्तार आनी वेंचणुकेच्या तयारेचो नियाळ घेतलो. दामू नायक हांणी BL संतोष हांकां पक्षाचो एक्शन प्लॅन 2027 ह्या वेळार भेटयलो. काँग्रेस पक्षान इंधन दरवाड आनी वाडट्या म्हारगाये आड म्हापश्यां मोर्चा काडलो. म्हारगाय नियंत्रणांत हाडपा खातीर उपाय करचो अशी मागणी महिला काँग्रेसीचे अध्यक्ष डॉक्टर प्रतीक्षा खलप हांणी ह्या वेळार केली. LPG सिलिंडर दरवाडीचेर गोंय प्रदेश काँग्रेसीन खर टिका केल्या. भाजप सरकारान सामान्य जनतेचेर परतून एक फावट वजें काँग्रेसीचे फुडारी अमरनाथ पणजीकर हांणी केलो. ह्या आंदोलनात प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर, डॉक्टर अंजली निंबाळकर आनी हेर पदाधिकारी आनी कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार
प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांचे उलोवप जालें. म्हारगाय जावपा लागल्यात. भुरग्यांच्या बुकांक सुद्दां टॅक्स लायला. भुरग्यांच्या अभ्यासाक जे सामान लागता तेजेर म्हारगाई. जाणटेल्यांक जे वखद लागता तेजेर म्हारगाई. जेवपाक गेले जाल्यार थाली आसली ते थालीचेर टॅक्स घालून आनी वेगळी म्हारगाई. सो अशें करून आयज जो बहुजन समाज आनी मिडल क्लास जे आसात त्यांचे जो इकॉनॉमी आसा त्यांचो जो म्हयन्याक पगार इतलो मेळटालो आनी त्या पगारांतल्यान त्यांचो EMI पे करून जे पयशे कितें उरताले ते घर चलोवपाक पुरे आशिल्ले. रस्त्या कुशीक कोयर उडयल्ल्या प्रकरणा उपरांत तरणाट्यान स्वताचो जीव घेतिल्ल्या प्रकरणाचो वरवीं करचो अशी मागणी हळडणचे आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी केला. त्या तरणाट्याचो व्हिडिओ रेकॉर्ड करून व्हायरल करपी व्यक्ती ह्या प्रकरणात FIR नोंद केल्ले पुलीस आनी त्या तरणाट्याक पुलीस स्थानकाचेर आपयल्ल्या अधिकाऱ्या आड कारवाय करपाची मागणी आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी केल्या. I think this case requires investigation. I demand that since there will be officials, multiple officials of the police station involved in this matter, this complaint now involving the harassment and the consequent death of the boy should be referred to the crime branch, transferred to the crime branch. It cannot be conducted by the Mapsa police station because the Mapsa police station will not give justice, may try to cover up the tracks and may try to flock, and I believe that justice will be served when all these kind of actions are taken to a logical conclusion, and it must be done expeditiously. पेडणे तालुक्यातल्या पालयेतल्या बागांत वाडो वाठारांत बिबस्थितीत सापडिल्ल्यान वाठारांत बोवाळ जाला. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळना फुडें राना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग घडणूक सुवातेचेर वचून पंचनामो करून तपास सुरू केला. मुळाव्या म्हायती प्रमाण थळाव्या नागरिकांक झाडाच्या वाठारांत बिबट्याचे पील पडिल्ले दिसले. दुबाव आयिल्ल्यान तांणी बेगोबेग राना विभागा कडेन संपर्क साधलो. म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत राना विभागाचो एक पंगड घडणूक सुवातेर पावलो आनी त्या पिलाची कूड ताब्यांत घेवन फुडलो तपास सुरू केलो. बिबट्याच्या पिलाक मरण कशें आयलें तें आजून स्पश्ट जावंक ना. आयज संवसारीक अन्न सुरक्षा दीस. सुरक्षीत अन्न फकत भलायकीचोच प्रस्न न्हय, अर्थीक सुरक्षेचो आधार आसा. संवसारीक भलायकी संघटने प्रमाण नितळसाण, योग्य तापमान आनी पोशण तशेंच संतुलन आपणावन लाखांनी लोकांचो जीव वाचों येता. अन्न फकत पोट भरपाचें साधन न्हय जाल्यार जीण, भलायकी आनी विश्वासाचो आधार आसा. मात हेंच अन्न असुरक्षीत जालें जाल्यार गंभीर दुयेंसां आनी मरणाचें कारण थारूंक येता. ह्याच धोक्याविशीं लोकांमदीं जागृताय करपाक दर वर्सा 7 जूनाक संवसारीक अन्न सुरक्षा दीस मनयतात. एकवटीत राष्ट्रसंघान 2018 ह्या दिसाची सुरवात केल्ली. संवसारीक भलायकी संघटना आनी अन्न आनी कृशी संघटना जोडपणान हो दीस मनयतात. शेतां सावन ताटा मेरेन सुरक्षेचेर भर दिवप हो ह्या फाटलो हेत आसा. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया आनीक एक ल्हानसो विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह DD नेशनल पर. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात
11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखा वयल्यो खबरो। गोंय राज्य हरीत गोंय आणि गार्डन सिटी करपाचो संकल्प राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी उलोवन दाखयलो। संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान पुराय गोंयांत झाडां रोवपाची एक व्हडली मोहीम हातांत घेतल्या। 5 जून ते 5 सप्टेंबर या 3 म्हयन्यांच्या काळात पुराय राज्यांत व्हडा प्रमाणात झाडां लावन गोंय राज्य हरीत गोंय आणि बंगळुरू प्रमाण गार्डन सिटी करपाचो सरकारचो संकल्प आसा अशें राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें। पेडणे मतदारसंघात आयोजित एका वृक्षारोपण कार्यावळीत ते उलयताले। राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी हरीत गोंय करत झाडां रोवपाचें आवाहन केलां। ह्या मोहिमेची सुरवात पत्रादेवी सावन जाल्या। सध्या पुराय संवसारात तयार जाल्ली ग्लोबल वॉर्मिंगची समस्या पळयल्यार चडांत चड झाडां लावप हो एकूच प्रभावी उपाय आसा अशें तानावडे हांणी सांगलें। आणि त्याचाच भाग म्हणून काल तांच्यांनी पत्रादेवी हांगाल्यान सुरू केली आणि पत्रादेवी पासून गोंय नाकापर्यंत सगळे मंत्री इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमदार हे सगळ्यांनी काल सहभाग घेतलो आणि त्यांनी अपील केली की सगळ्यांनी हो कार्यक्रम फुडें व्हरूंक जाय। आणि आज आम्ही पेडणे मतदारसंघा भितर पेडणेचे आमदार माननीय प्रवीणबाब आल्लेकर आणि तांची आमचे पार्टीचे मंडळ अध्यक्ष सगळे पदाधिकारी आणि सरपंच पंच यांच्या उपस्थितीत आज आम्ही तोरश्या गांवा भितरूय झाडां लायली आणि आज आम्ही कुब्या पंचायतीन आसात आम्ही हांगा सुरवात केली आणि येणारे 90 दीस आमचे सगळेच इलेक्टेड पंच सरपंच आणि आमदारांच्या मार्गदर्शना खातीर ह्या सगळ्या मतदारसंघा भितर अशा पद्दतीन झाडां लावपाचो कार्यक्रम जो आसा तो पूर्ण जातलो। फकत झाडां लावप फावो जावचें ना, वांगडा पेडणे तालुको कोयर मुक्त दवरप लेगीच गरजेचें आसा अशें पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। म्हाका दिसता हो जून 5 ते सप्टेंबर 5 पासून हो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आसा। ताका लागून लोकांनी मेन इम्पॉर्टंट कितें लोकांनी झाडां लायलीत म्हणून जायना तेजी कुयदादूय घेवपाक। ताका लागून सगळ्यांक सांगूंक सोदता झाडांय लायली ग्रीनरी आसा तशेंच म्हाजें एक सगळ्या त्या पेडणेकारांक आव्हान आसा जे आयज आमी कचरो मेन इम्पॉर्टंट हा आयज आमच्या पेडण्यान कचरो वयता थंयसर दिसता हो दिसोंक जायना। ताका लागून ही मेन इम्पॉर्टंट ह्या आमच्या लोकांनी घेवपाची। जेन्ना आमी धाकट्या भुरग्यांक सांगता जेन्ना ते काडून भायर उडयता जेन्ना दुसरो गाडयेन बसून गेलो जाल्यार तेंच्यांनी ते भायर उडोवचें न्हू, तेंच्यांनी गाडयेन दवरचें आनी तेंकां सांगचें की ते घरा हाडून ते डस्टबिनान उडोवचें म्हणून। तशी आमी देख आमच्या भुरग्यांक दीत जाल्यार आमचे फुडें म्हाका दिसता आमकां कोणाक सांगपाची गरज ना। भुरगींच शिकून आमकां हे आमचे पेडणे आसा पळय ते क्लीन दवरतले। ताका लागून अशें तर म्हाका दिसता असो देश आमचो क्लीन उरत जाल्यार आमकां फुडें भिवपाची गरज ना। संवसारीक सायकल दिसा निमतान खेळ आणि युवा वेवहार संचालनालय आणि स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हांणी जोडपणान आयज संडे ऑन सायकल ह्या खासा सायकल रॅलीचें आयोजन केल्लें। सायकलिंग फॉर ग्रीनर फ्युचर ह्या घोशवाक्या खाला आयोजीत केल्ल्या ह्या उपक्रमांक सायकल मोगी नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिलो। सकाळी कांपालांतल्या DSYA कार्यालयांतल्यान रॅलीक सुरवात जाली। कांपाल ते मिरामार सर्कल, दोनापावला सर्कल तशेंच गोंय विद्यापीठ मैदान आनी परत कांपाल असो मार्ग सायकल स्वारांनी पुराय केलो। फिट इंडिया आनी विकसीत भारता खातीर सायकलिंग हें उत्तम आसा अशें खेळा संचालक अजय गावडे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। But being Saturday, a concept of Sunday on cycle, Honorable Union Ministers thought that Sunday on cycle is promoted across India for so many cities. And today we have gathered here for celebrating that. So we have young athletes coming across the state of Goa, some youths, some students and cycling clubs members. They all have gathered here to promote this kind of cycling. Only one thing I would say that today we are more into kind of modernized world. आणि आज आमी जेन्ना पळयतात की खुबशे लोक मॉडर्न फॉर एग्जाम्पल इवन टू गो टू अ स्मॉलर दे विल टेक कार, दे विल नॉट वॉक इवन वायल have a sustainable environment, to have a greener energy. I think cycling can be best mode of travel. It can be for fitness, it can be fit, keeping yourself fit. संवसारीक सायकल दिसा निमतान दिल्लीतल्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमा वयल्यान सायकल रॅलीचें आयोजन केल्लें। 3 जुनाच्या संवसारीक सायकल दिसा निमतान ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली। ह्या कार्यावळीक केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडविया,
अभिनेतो विक्रांत मेसी, बॉक्सर नुपूर तशेंच हेरांनी वांटो घेतिल्लो. देशभरातल्या 10,000 सुवातांचेर ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. लाखांनी लोकांनी हातूंत वांटो घेवन फिट इंडिया मोहिमेक घटाय हाडली. 40 स्थान पर संडे ऑन साइकिल हुई थी. आज देश में 10,000 स्थान पर संडे ऑन साइकिल हुई. साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है. साइकिलिंग करने से आप मेंटली फिट रहते हैं. जानते हैं कि हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ, और जो ऑनरेबल हमारे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, वो खुद पर्सनली पार्टिसिपेट कर रहे हैं. पिछले 1.5 साल से वो लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं इस इनिशिएटिव में. आज हमारे पास 15,000 लोग यहाँ पे आज जुड़े हुए हैं. सो इट्स अ साइन दैट ये जो एक एक्टिविटी नहीं है, अब ये मूवमेंट बन गया है. एंड बस ये कहूँगा कि जो हमारे देश के सिर्फ यूथ को ही नहीं, जितने भी लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें, आएँ. अच्छा भी लगेगा, आपकी सेहत ठीक रहेगी तो मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी. सो यस, आई रियली विश द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल द वेरी बेस्ट विद इट. जो मैंने आज यहाँ पे लोगों की भीड़ देखी, उससे पता चलता है कि लोग कितने जागरूक हैं आज के टाइम पे फिजिकल फिटनेस के लिए. और साइकिलिंग तो मैं कहती हूँ कि एक बहुत अच्छी और प्यारी चीज़ है. फिजिकल भी फिट रहते हैं और मेंटली भी बहुत पीस मिलती है. तो मैं तो कहती हूँ कि हर किसी को दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट तो निकालनी चाहिए साइकिलिंग के लिए. साइकिलिंग बहुत ज़रूरी है. हवामान खात्यान 12 जून मेरेन गोंयांत येलो अलर्ट जारी केला. 7 जून ते 12 जून मदीं हवामान खात्यान येलो अलर्ट जारी केला. ह्या काळात राज्यांत जोगलां आनी गडगड्या सयत पावसाचो अदमास उक्तायला. वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारें व्हांवपाचो अदमास आसा. पावसाच्या ह्या अदमासा प्रमाण लोकांनी जतनाय घेवची अशें हवामान खात्यान कळयलां. राज्यांत मॉन्सून सक्रीय जाल्ल्यान अदीं उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. दर्यादेग वाठार तशेंच सकल वाठारांनी रावपी लोकांनी आनी वाहन चालकांनी जतनाय घेवची अशें हवामान खात्यान म्हळां. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.6 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 25.1 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आणि आता खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक फावट मुखेल खबरो. मोदी सरकार सत्तेर आयल्यापासून फाटल्या 12 वर्सांत उदरगती पासून पयस आशिल्ल्या घटकांक मेळ्ळ्या सरकारी येवजण्यांचो लाव. म्हजें घर येवजणेचो लाव जातलो सुमार 1 लाख लोकांक. हेल्थ विथ आयुर्वेदाचो लाव जाला सुमार 25,000 लोकांक. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. काँग्रेस पक्षान इंधन दरवाड आनी वाडट्या म्हारगाये आड काडलो म्हापशा मोर्चा. म्हारगाय नियंत्रणांत हाडपा खातीर करचो उपाय काँग्रेसीन केली मागणी. संवसारीक सायकल दिसा निमतान खेळ आनी युवा वेव्हार संचालनालय आनी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हांणी संडे ऑन सायकल ह्या खासा सायकल रॅलीचें केलें आयोजन. आनी हवामान खात्यान 12 जून मेरेन गोंयांत जारी केला येलो अलर्ट. 7 ते 12 जून मदीं गोंयांत राज्यांत जोगलां आनी गडगड्या सयत पावसाचो उक्तायला अदमास. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप चेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.